घराच्या कर वाडीवयल्यान मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आणि काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनो हांच्या मदीं बरेच पेटले। घराचे कर न्हय तर फकत वेपार परवानो शुल्क वाडयल्याचे मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी स्पष्ट केला। पळयात पुराय बातमी। घराच्या कर वाडीवयल्यान मडगांवकारांनी मडगांव नगरपालिके भायर आंदोलन केले। या आंदोलनाक काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनो हांणी लेगीत तांकां तेंको दिलो। घराचे वाडयल्ले कर देंवोवचे तशेंच अतिरिक्त पयशे परत करचे अशें मडगांवकारांनी मागणी केल्या। मजगतीं आमी घराचे कर वाडोवना, फकत वेपार परवानो शुल्क वाडयला हे यान पयलीं स्पश्ट केले आनी आतां परतून एक फावट मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी स्पश्टीकरण दिलां। स्टेटमेंट केलो 15% रिलीज करून वाडयलो, तेजेर तूं स्टीक लावला आनी आर्ग्युमेंट करता। तुवें प्रेसार 4 फावट सांगलो मरे हाऊस टॅक्स वाडयना, हाऊस टॅक्स कोण सांगता तुका हिंगा सर अरे हाऊस टॅक्स वाडून स्टेटमेंट केला म्हण तुवें सांगलो म्हण सांगलें हाऊस टॅक्स आयकून घे। मार्गांव आमी टॅक्स पेयरिंगाचे आमगे वाडला म्हूण आमी येयल्या हे चेअरपर्सनान आनी दिगंबरान रिपोर्टिंग पॉयंट केले आमी येयल्या आमी कित्याक जालें रस्त्याचेर आमकां रस्त्याचेर हाडपाक कारण कोण तुमी आमी रस्त्यार प्रोटेस्ट करपाक कितली खास ना सो हे जाता तितले बेगीन देंवोवपाचें आनी हांव डिमांड करता चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर जाता तितले बेगीन ते खुर्चे वयलो देंवोवपाचो। सर्वे चालू आसा, सर्वे कंप्लीट जातकीर कोण अनएसेस्ड आहा, कोणा ट्रेड लायसन्स ना हे सगळें घेया आनी तुमची कितली येवपाक शकता, पोटेन्शियल कितलो आहा रेव्हेन्यू हाडपाक तो पयले असेस करा, मागीर तुम्ही वाडोवपाक शकता। एक टायमार अशें जावपाक शकता की वाडोवपा न्हू उलटा दिवपा पडटले, कितले रेव्हेन्यू सोर्सीस अनटॅप्ड आहा ते करपा जाय आसलें, ते सुद्दां करना। पूण हे फक्त हे लोकल हांकां त्रास करपा खातीर आनी लोकांनी धंदे बंद करपा पडटा। ट्रेड लायसन्स टॅक्स पेयर आहा फॉर ट्रान्सफर फी फारीक करपी आहा तांचे एक इंडिव्हिज्युअल लेटर ऑब्जेक्शन घालतले की युअर एप्लायड फीज आर नॉट एज पर द अमाउंट एज पर द रेजोल्यूशन। सावयो आयिल्लो तो म्हणटा कितें रेट्स आमी वाडयल्या म्हणून। सो आज आमी ताका एक पयलीं क्लॅरिफाय केला, ताणेंय क्लॅरिफाय केला। आमी तो परतो स्टेटमेंट करता पळय हाऊस टॅक्स वाडयला, हाऊस टॅक्स वाडयला, आमी हाऊस टॅक्स वाडयली ना, आमी ट्रेड कॅटेगरी वायज थोडी इन्क्रीज केली कितें आहा कळ्ळें। कॅटेगरी वायज आमी पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं बारीक शॉपां, बारीक गाड्या, बारीक अप टू 20 स्क्वेअर मिटर ट्रेड सेम आशिल्लें, व्हडले एका सेम आशिल्लें। आमी ते ट्रेड रेट्स वाडयल्या पळय, कॅटेगरी वाडयल्या हें परत हांव सांगिल्लें कितें आहा तो आतां डेलिगेशन घेवन आयिल्लो, 4-5 जाणां घेवन आयिल्लो की अशें हांव ताका आन्सर केला कितें आसता कळ्ळें। तो म्हणटा हांवें 10%, 15 to 20% म्हणला, मिनिट्स मॅनिप्युलेट केला। मिनिट्स म्हणटा मॅनिप्युलेट करपाक मेळना कळ्ळें, तो मिनिट्स मॅनिप्युलेट केला म्हणटा कळ्ळें। आतां ताका खंयची कोणाची सर्वे तूं 2 फावटी 4% जावन गेलो, तुवें कित्याक सर्वे केला काय म्हणून एटलीस्ट हांवें सर्वे करपाचो करून घेवपाचो प्रयत्न तरी केलो। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।